नमस्कार. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचे कवित्व आता वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळ्यो आघाड्यो आपापल्या बद्दल एक दावे करपाक लागल्यात. भाजपा तुम्ही जाणात मगो बरोबर युती करून 32 जागे जिखल्यात आनी ऑपोजिशनय बी तांकां एक स्फुरण आसा की आमकां चड जागे मेळ्ळे. पूण ह्या वेंचणुकेंतल्यान विरोधी आघाडी किंवा विरोधी पक्ष कांय धडो शिकल्यात काय कितें हो आमच्या आज चर्चेचो विशय. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आज सावयर रॉड्रिगीस ते बीजेपीचे वांगडी असले तरी एक तटस्थ पत्रकार आणि पत्रकारितेचे अनुषंगान ते बीजेपीक मदीं चिमटे काडीत असतात. सो तुका ह्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता. कारण आमचे पळय जे बाकीचे दोन वांगडी ह्या चर्चेन आसात ते तटस्थ आसात. तांचे कडल्यान जेन्ना पॉलिटिकल तटस्थपणान कांय अवलोकन येतलें तेन्ना तुजे कडल्यान तटस्थपणानय आमी अपेक्षा करतात की तूं जाप दितलो. आमचे कडेन किशोर नायक गांवकार एक खडेगांठ पत्रकार, आमचे कडेन विशाल पै काकोडे एक राजकीय निरीक्षक. सगळ्यान पयलीं हांव विशाल तुजे कडेन येता. ह्या वेंचणुकेन ऑपोजिशनाक कांय धडो मेळ्ळा काय कितें? डेफिनेटली धडो मेळ्ळा. कित्याक ऑपोजिशनाची जी वृत्ती फाटल्या 3 वर्सां हांव पळयतां ती एका सायडीन सरकार आनी दुसऱ्या सायडीन पसरकार. म्हाका दिसता की ह्या वेंचणुकेंत जिल्हा परिशदेच्यो ज्यो पळय रिजल्ट आयल्या तातूंतल्यान एक गजाल जाल्या म्हणजे 2024 लोकसभेत एक ट्रेंड लोकांनी दाखयल्लो, स्पेशली साऊथ गोवा, की पिपल्स पावर. तुम्ही लिडर आयले न आयले आमकां कांय फरक पडना. आमकां जर तर दिसलें जाल्यार आमी बदल घडोवपाक शकतात आनी तो तांणी 2024 दाखयल्लो. ताजो एक्झॅक्ट रेप्लिका आतां म्हाका दिसता ह्या फाटी स्पेशली सावथान जाला आनी नॉर्थानय बरे पैकी जाला. तर हातूंतल्यान म्हाका दिसता की आतां विरोधकांनी धडो घेवपाची गरज आसा की डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. कित्याक तूं म्हणटलो कितें सत्ताधारी वायटच हें आमकां खबर आसा. सत्ताधाऱ्याचें संपूर्ण गोंय बेजार आसा. पूण विरोधी पक्ष नेत्याकय ते वायट म्हूण तुमी बरे अशें सर्टिफिकेट दिवपाची म्हजी तरी तयारी ना. किशोर तुजें कितें अवलोकन? ना ऑब्वियसली ह्या झेडपी इलेक्शन्स रिजल्टांतल्यान लोकांनी विरोधकांक मेसेज दिला, सरकाराकूय मेसेज दिला. आता कोण कशा पद्दतीन तो पॉझिटिव्हली घेता आणि त्या मेसेजांतल्यान पॉझिटिव्हली कोर्स करेक्शन करता हाचेर डिपेंड आसा. सरकारान केलें जाल्यार ताचो फायदो सरकाराक 2027 जातलो. विरोधकांनी केलें जाल्यार विरोधकांक ताचो फायदो जातलो. कोण घेता आणि कोण कोर्स करेक्शन करता हें खूब म्हत्वाचें थारतलें. ओके किशोर, हांवें मरे ह्या इलेक्शनान टेक अवे कितें ताचे थोडे पॉयंट काडल्यात पळय. काँग्रेस टॅली 2020 4 आशिल्ली ती 10 जाली. सालसेत काँग्रेस आपल्याले बालेकिल्ले सांबाळूंक शकली. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती कांय कडेन काटार हरल्या. तातूंत एक रिवण 19 मतांनी तांकां अपयश आयलां. आम आदमी पार्टी फकत कोलवा मतदारसंघात जिखल्या. विन्सी वेगश हाजी दुसरी सुवात बाणावले ते हरल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांकां सांत आंद्रे म्हणजे विरेश बोरकारालो मतदारसंघ सुगूर करूंक यश आयलां. आरजी वा आम आदमी पार्टी बीजेपी आनी काँग्रेसीच्या बालेकिल्ल्यांक धक्को दिवंक तांकां अपयश आयलो. आम आदमी पार्टी लिमिटेड ऑर्गनायझेशन आहा तांचें. बार्देसान तांचें अस्तित्वच ना. बीजेपी ऑर्गनायझेशन सामकें बळिश्ट आसा हें ह्या इलेक्शनान दिसून आयलें. ते भेटतले जाल्यार विरोधी पक्षांची एकी जाय. सवय बाब तुमकां what is your opinion on this election? Well, I'm a firm believer that democracy is about a good ruling party and an equally good opposition party, right? An opposition party is required so that the ruling party is kept on its pins and keeps working for the good of the people of a state. Goa has BJP for a long time at this point of time, and it will continue to have BJP for a long time. For a very simple reason, I personally don't see any opposition. You're right. Okay? And I don't mean that the opposition parties are bad. I just don't see any leader in the opposition party that is strong enough to take on the might of a BJP. Like Parrikar, exactly. Who emerged as a very strong leader. So you see, when the Congress was at a high in 2012, when that election happened, if you looked at 10 and 11, 2 years prior to the election, Manohar Parrikar was able to inspire the people of Goa to fight the Congress. Inspire, very Right? good point, Sarko. Today, not a single leader in the Congress or the Goa Forward Party
has that inspirational capabilities. And I'm saying it not because I support the Pan BJP. Goa, you mean to Pan say. Goa, Exactly. right? Exactly. Good point. So why am I saying that? Because for us as Goans, Goa has to grow, no? The political party will grow on its own merit, and the political party can fall on its own merit as well. But for us, we want Goa to grow. So right now there is no opposition. The opposition is with the people. When the people decide that they want to overthrow a particular government, they will throw up a leader that will be able to inspire them. Right now we don't have that leader in Goa. I'm So, sorry, विशाल, but that's the truth. तो एक गजाल तो सारको म्हणटा की आमी ऑपोजिशन युनिटीच्यो गप्पा मारतात पूण ह्यो गप्पा जो मेरेन एक स्ट्रॉंग लिडर तांच्या मदीं तयार जावन गोवा इन्स्पायर करना म्हणजे तूं म्हणटा एक बरोबर लोकसभा इलेक्शनान लोकांनी आपलो पावर दाखयलो बीजेपी कडेन सगळी शक्ती आशिल्ली कॅन्डिडेट वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग वेरेज काँग्रेसीचो उमेदवार दुबळो आशिल्लो लोक ताका वळखनाशिल्ले पूण ताणें करामत करून दाखयली लोकशक्तीचेर सो हें तूं मान्य करता की अजुनूय एक बरो लिडर इमर्ज जायना डेफिनेटली आणि ताज्या फुडें वचून हांव सांगूंक सोदतां की पॉलिटिकल पार्टी हय. आणि खंयचोय पॉलिटिकल लिडर म्हणजे जो मनीस पॉलिटिक्सान वता तो कित्याक वता तो आपूण लिडर म्हणूनच तो पॉलिटिक्सान भितर वता म्हणजे ताका दिसता की आपल्याक लोकांचें नेतृत्व करपाची आपल्या कडेन क्षमता आसा आपूण लोकांक लीड करपाक शकता आतां हांगा गोंयांत जर तर तुवें पळयलें विरोध म्हणजे 2012 नंतर हांव पळयतां प्रत्येक फाटी काँग्रेस धरून सगळेच पक्ष अलायन्स जाय आनी म्हाका जर तर म्हज्या स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाची म्हजी कापासिताद आसा म्हज्या 2 पांयाचेर म्हाका चलपाची कापासिताद आसा जाल्यार म्हाका कुबड्यो कित्याक जाय तर आय डेफिनेटली एग्री विथ वॉट मिस्टर सावियो हॅज सेड की वी लॅक लिडरशीप वी लॅक अ कमिटेड डेडिकेटेड लिडरशीप आणि लिडरशीप विथ अकाउंटेबिलिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी आता यू सेड अबाउट लोकसभेक जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो दुबळो आशिल्लो बरोबर आसा म्हणजे ही वॉज नॉट सॉरी तो लोकांक खबर नाशिल्लो हें बरोबर आसा पूण ही वॉज नॉट दुबळो ही हॅड अ ग्राउंड कनेक्ट आणि ताजो इफेक्ट आता ह्या इलेक्शनाकय सावथाक मेंबर ऑफ पार्लमेंट जो आसा ताजो खुबसो इन्फ्लुयन्स ह्या फाटी सालसेतीन तरी पडला अशें म्हाका दिसता किशोर जेन्ना आमी देशभर विरोधी ऐक्याची गजाल उलयतात विशालाले एक टोन असो आशिल्लो की कित्याक जाय युनिटी काँग्रेस करूं शकता पूण काँग्रेसीची लिडरशीप चुकता काँग्रेसीची लिडरशीप तो मदीं मदीं बडी मारीत आसता तर तूं कितें म्हणटा की ही जी पळय सबंद देशभर जी चर्चा चलता विरोधी ऐक्य कारण कशें आहा ज्या पद्दतीन हो सगळो पळय जो रथ बीजेपीचो पळय जो हालता न्ही किंवा धांवता तो ऑर्गनायझेशनली तांचें ऑर्गनायझेशन मॅचीच जावंक शकना काँग्रेसी कडेन तें इतले वर्सान नाशिल्लें आतां कशें येतलें सो हें तूं कशें पळयता की ना, दोन तीन सारकें. आव्हानां एक गजाल खरी की 2012 जेन्ना काँग्रेसी कडसून सत्ता गेली त्या वेळार जर तांणी ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर जर लक्ष घातलेलें जाल्यार घडये हांव विशालाची गजाल मान्य करता की काँग्रेस एकला चलो रे पद्दतीन वचपाक शकता आयच्या घडयेक देर इज नो चान्स आयज विरोधकांक एकठांय येवपाकूच जाय ही पयली गजाल आतां जे सावयो बाबान सांगलां की विरोधकां कडेन लिडरशीप ना सी इट इज अ स्ट्रॅटर्जी ऑफ बीजेपी दे हॅव फिनिश द लिडरशीप ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज तांकां खबर आहा की विदाउट लिडरशीप खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी फुडें येवपाक शकना आतां प्रश्न असो जाला की भाजपान यश मेळ्ळें ना आमी म्हणटात 29 जाग्याचेर भाजपाक सीट मेळ्ळ्यात पूण ते भाजपाचे सीट हांव वदळ जेन्ना घेवन बसलो 70तले 4 सीट हे विश्वजीत राणेचे सीट ताचेर स्टॅम्प भाजपाचो आसा ताळगांवचो एक सीट बाबूश मनसरताची सीट स्टॅम्प भाजप कप्ता भाजपाच्या चिन्हाचेर पूण माल तेंचो सारकें मागीर तूं मायकल मुर्मू गांवान गेलो थंय माविनाचे 2 सीट Correct. बार्देजान गेलो मायकलाचे 2 सीट थंय गेलो रोहनाचे 2 सीट भाजपाची खंय कमळां उरली ती उरली तुज्या दिवचली तालुक्यानूच बाकी तुका दुसरे कडेन तशी कमळां दिसची ना हो माल जेन्ना जेन्ना बाजार सत्तेचो येतलो पळय त्या बाजारान हो माल आसतलोच चिन्ह बदलतलें घडये फाल्यां काँग्रेस सत्तेन जर येयली जाल्यार तो माल विकत घेतल्या शिवाय काँग्रेस सत्तेर येवपाकूच शकना हें आमी मान्य करया आनी त्या खातीर भाजपाक चान्स आसलो कारण पर्रीकरान जेन्ना 2012 गोंयभर पर्रीकर फिरलेलो पळय त्या ह्या सगळ्या नालायकांक घरा धाडया म्हणून सांगपाक फिरलेलो आयज तो ना हे सगळे नालायक त्याच्या पक्षान आसात कसले आरोप ह्या भाजपान तेंचेर करूंक ना काल प्रश्न विचारलो आमच्या रिपोर्टरान मुख्यमंत्र्याक की तुम्ही एका टायमार जांकां चोर म्हणून
एलिगेशन केल्ले तांकां तुम्ही घेतल्या. बायलांक रस्त्यार भोंवपाची माणसुकी उरची ना. उरची ना. तुमकां एक गजाल सांगता जी विशाल बाबान सांगल्या ती म्हाका एक सामकी सांगची आहा की बीजेपीच लोकांकडे आसा, काय करिनासतना लोकांकडे आहा. विरोधक एक म्हणजे काय ते रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे भुरगे बाबडे आपल्या पद्दतीन आड्डतात, पूण काँग्रेस खंय आहा लोकांकडे? काँग्रेस उरल्या फक्त काँग्रेस हावसात. हांव येता तुका परत सावय बाब, दीस इज अ वेरीड पॉयंट. तुवें म्हणलें की ऑपोजिशना कडेन लिडरशीप ना. तो म्हणटा बीजेपी कडेन खंय आहा काय? तुमी सगळे काँग्रेसींतले घेतल्यात जे सामके नावाडगे अशा लोकांक तुमी घेतल्यात आनी तुमी तालचे कुस्तार जिखून येतात. पळय म्हणून एवरीबडी हॅज three candidates, three. So I've always believed that politics in Goa is about satraps or power centers. Yes. Okay, that's a very old feudal kind of power system that exists. Sir, okay. But now let's assume for a moment that there is a McDonald's brand that's come to Goa. Okay, the McDonald's brand is an international brand, and suddenly all the small outlets say, "Arey, I might as well be a part of McDonald's brands because naturally everybody is coming and buying McDonald's. Nobody is wanting to eat a vada pav or a misal pav, Yes. right? That is the same thing with politics. BJP is the McDonald's brands of politics. All these power centers have realized that if they are a part of the McDonald's, their franchise will grow bigger than being individually on their own, and that's exactly what they have done. So I don't think it's wrong. What I think is wrong is if their entry into the BJP continues with the corruption that they used to be allegedly involved Point. Correct. in the Congress. If that continues, then that is wrong. Yes, it You are right. continues. Which is why we raised the विशाल, issue. आम्ही तोच पॉयंट घेवया. तुवें आतां सांगलें पळय काँग्रेसीन भितर आपली लिडरशीप तयार करपा जाय ते तांकां चुकता. पूण तो पॉयंट किंवा आतां किशोरान सांगलो तो पॉयंट सामको लक्षात. आमी इतल्या वर्साचे राजकारणान जालां कितें जाणा प्रत्येकान आपलेले म्हणून न्ही कांय नवी पिकां तयार केल्यात ती अशी की मायकल लोबो 2 ते 3 मतदारसंघात प्रभाव घालता. अशे जे पळय कांय 4-5 जाण जे लिडर आहात ते काँग्रेसी कडेन आशिल्ले ते हांगा गेले काँग्रेस दुबळी जाली. परत ते काँग्रेसी कडेन येतले काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली. पूण मागीर अशे तरेची नवी लिडरशीप जाका स्वताचो एक हिकमत आसा ती तयार जातली कशी आनी तयार कोणे करप ती? आता ती लिडरशीप तयार जाता. तुम्ही जर सालसेतीतलोच रिजल्ट घेतलो जाल्यार थंय पळयात बाणावले मतदारसंघ हो आपाकडे आशिल्लो आनी म्हाका खबर आसा हांव नांवां घेना पूण काँग्रेसींतली टॉप लिडरशीप हे ते दोनी सिटां काडून आपाक दिवपाक सोदताले आनी तांणी ते फाटल्या बाय इलेक्शनाक केल्ले. बाय इलेक्शनाक आपाचो जो एक थंय बाय इलेक्शन जालें ताजे हे तांणी काडून आपाक दिले. ह्या फाटी काँग्रेसीचो ब्लॉक थंय स्ट्रॉंग रावलो. तांणी सांगलें नथींग डुईंग आमचो कॅन्डिडेट आसा. एंड इन बाणावलीन काँग्रेस वॉन. इन कोलवा देर वॉज अ इंडिपेंडंट अदरवायज काँग्रेस वूड हॅव वॉन देर. पण विशाल हांव तुका एक भितरलो नुव्या. एंटीडोट सांगता. नुव्या. ना एंटीडोट तुका सांगता. तूं म्हणटे काँग्रेसीक तूं शक्ती आसा म्हणटा पूण तूं ज्या लोकसभा इलेक्शनाची देख दिता त्या लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसी परस आम आदमी पार्टीन चड काम केल्लें. हें आतां प्रूव जालां रॉंग म्हणून. ते जर तर तांणी काम केल्लें जाल्यार वेळे आनी बाणावले ह्या फाटी आम आदमी पार्टी आपले झेडपी कॅन्डिडेट कित्याक रिटेन करपाक शकले ना? Correct. I agree with you. डू यू एग्री विथ मी? पॉयंट न्ही. See, personally, I don't think Aam Aadmi Party is a threat in Goa at all. No, I am Okay. not talking about any political party. What I am trying to tell you, this perception which is created, and Congress leadership is falling prey to it. Precisely. They are getting they succumb to the pressure of this alliance partner. आता या फाटी आरजी. आता आरजीचे जर तर तुम्ही पळयत डेटा काढून आता झेडपीचो ते फक्त 2 कडेन नॉर्थाक सेकंड पोझिशनाचेर आयल्या आनी सावथाक 2 कडेन. तातूंत भितर नॉर्थाक एका मतदारसंघात द मार्जिन इज ह्यूज ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 वोट्स. करेक्ट. सो हे जेन्ना तांची परिस्थिती आसा आनी ते हांवें आयकलां म्हणजे तुज्या डिबेटाचेर आयकलां किंवा हे की ते 13 सीट मागताले आनी हे 13 सीट दिवपाक तांकां तयार आशिल्ले. काँग्रेसीचे 2 तर आमदार सामके तांकां दिवचे एक्झॅक्टली. सो 13 सीट तुम्ही जेन्ना दितात तेन्ना ताका सायंटिफीक बेजीस कितें? देर हॅज टू बी सम सायंटिफीक बेजीस. See, the real thing, in my personal opinion, is that are just 2 major political parties in Goa that actually decide the outcome of what Goa politics is all about. Unfortunately, one of the political parties, which is the Congress,
just doesn't believe in itself. The voters believe in the Congress, but That the is the Congress point. leaders That is don't the believe in point. themselves. Kishore That's Babu, the what reality. he said No, no. is absolutely right. I आमका आमचेर विश्वास ना. totally agree with Savio that voters believe in Congress, not Congress. आता Exactly. विशाल बाबान एक उदाहरण सांगलें पळय आता तुका सांगता 4 सीट 70 आसात तो म्हणटा 70 9,000चा डिफरन्स RGP सेकंड येयलो अरे तुझ्या ज्या काँग्रेस पक्षान 70 तालुक्यान इतकी वर्सां सत्ता गाजयली तो काँग्रेस पक्ष खंय आहा That is what I am मागीर saying. तो 1,500 घेऊन जरी सेकंड पोझिशनाचेर RGP येयलो तरी त्यांनी अस्तित्व दवरला विरोधकाचे तुमकां थंय विरोधान दवरपी उमेदवार मेळना ज्या जाग्याचेर काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषयलें सारकें. तो आज पक्षाकडे उमेदवार ना आरजीपीक दोष दिवन कांयच उपयोग ना काँग्रेस पक्ष जो थंय फक्त झक मारता कार्यालयान तेणी ग्राउंडार देवचे पडटलें आनी हांव सांगता ह्या इलेक्शनाक म्हाकाय खंय तरी संदी मेळ्ळी कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवपाची तुका सांगता विशाल बाब खरीच परिस्थिती हे सांगतात पळय सोशल वेलफेअर आमी स्किमी दितात आमी डेव्हलपमेंट केला लोकांचो कसलोच डेव्हलपमेंट जावना परिस्थिती सामकी बिकट आसा पुणून लोकां पर्यंत वचोन हे सगळे लोकांक कन्विन्स करचे पडटले हांगा बसोन ते शक्य ना तुम्ही जर लोकांकडे वयतले जाल्यारूच जो सरकार डेव्हलपमेंटाच्यो गजाली सांगता त्यो डेव्हलपमेंट कसलो आता फॉर एक्झाम्पल पेडणे मुख्यमंत्री पेडण्यान वचून डेव्हलपमेंट खंयचो सांगता आमी हायवे केलो आमी आयुष हॉस्पिटल केलें आमी मोपा विमान अरे वॉट अबाउट ग्राउंड रियालिटीज लोकांच्यो ग्राउंडा वयल्यो गांवांतल्यो ज्यो प्रॉब्लेम्स आसात तेचे कितें एक गांव एका भाटकाराचो अख्ख्या भाटकाराचोच एक गांव ते प्रश्न तुझे माझे घर कसले माझे घर ही फटिंगपणा जर लोकांक पटोवन दितलो जाल्यार ह्या लिडरांनी अपोजिशन वाल्यांनी लोकांकडे वचोंक जाय न्हू हे वचोकूच सोदिनात मागीर जर तुम्ही वचनात लोकांकडे गेल्यार लोक तुमकां कशी मतां दितलो? विशाल हो जो प्रश्न लोकांकडेन लोकांचे प्रश्न घेवन वचपा अरे कलंगूट बागा बेल्ट जाका आमी स्वतंत्र रिपब्लीक म्हणटात थंय येदे व्हडलें जळीत कांड जालें पूर्ण इलिगलिटी प्रत्येक घर आनी प्रत्येक रेस्टॉरंट नायट क्लबाच्या नांवान चलतात कोणाचो थंय शेक ना कसलें नियंत्रण ना आनी थंय परत बीजेपी जिखून येता हें कितें उदय पर्रीकार बाबाचो उल्लेख झालो Mr. Savio, you tell me, what was the working time of Manohar Parrikar as a leader of opposition? I am told by the officers that he was spending time in his office till midnight, trying to understand various issues, calling the department heads, secretaries, and trying to understand and then making himself aware. आता जो विरोधी पक्ष नेतो आसा, anybody knows what is his timetable? No, but that's what I'm saying, Vishal. You have a leader in your leader of opposition, Yuri Alamau. He's only restricted to Salset. Has he gone beyond that? No, Right, not point. even Salsesi. They were interested in sacrificing Nue, Benaulim, Kurtorim, Velim to other political parties. Even in his own constituency, Kunkolim, he has parachuted a candidate who is the husband of BJP ZP president of South Goa on the previous day and next day given the ticket. So with this attitude, how you are going to convince the people that you are also not encouraging defection? They made a big issue because that alliance partner Goa Forward took Isidore Fernandez. Now Isidore was not a candidate. Correct. So what is the definition of defection? This is the definition of defection. According to me, defectionाचे जे बी जाता ते हांगा ग्रासरूट जाता. तुम्ही जर तर केडाराक भायर सोडलो आनी इम्पोर्टेड जर तर लोकांक हाडून तांकां जर तर प्रेफरन्स दिली जाल्यार डेफिनेटली हे मागीर अशेंच बाजारूच चलपाचो म्हणून हांवें सांगलां एका सायडीन सरकार दुसरे सायडीन पसरकार हो एटिट्यूड चड चेंज जावपा जाय आनी एकूच मिनीट घेता ह्या इलेक्शनाक म्हाका आनी एक दिसलें पयर चर्चिल आलेमावान एक स्टेटमेंट केल्लो की आपल्याक व्हेरियस कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपल्याले फॉलोईंग आहा म्हणून इट्स अ फॅक्ट तो एक्सपेरिमेंट ह्या फाटी गोवा फॉरवर्डान केलो आनी टू सम एक्सटेंट दे बिकेम सक्सेसफूल Goa forward, as far as legislative power is concerned, they are restricted only to Fatorda. But he ventured into Kurtorim. And he right and जिखून हाडलो. He ventured into Sange. His candidate lost by a very few votes. 19 votes. 19 votes. He ventured into Kumbharjuwa. आता कोडले जर तर काँग्रेसीन जर तर मातसो फाटल्यान घेतिल्लें it would have been a giant killer again. ना पूण त्याच खोरलेन समजा गोवा फॉरवर्डान जर माघार घेतलेली जाल्यार काँग्रेस जिखता आसलो हांगा प्रश्न दुसरी गजाल कसो आसा? रिवण ना. एकूच मिनीट रिवण आणि राय हे राय तर बेजिकली सालसेतींतलोच एक भाग
थंय काँग्रेस हरशी म्हणून जिखतलेच असले सारकें कळ्ळें. थंय गोवा फॉरवर्ड कमी मतांनी, कारण थंय काँग्रेसीचो सीट नसलो. सारकें. आता रिवण, येस आय बिलीव रिवणान सुरवाती पासूनच गोवा फॉरवर्डान काम सुरू केलें. रिवण क्लोज मार्जिनान ते हरले. म्हाजे प्रश्न असो आसा की आतां पळय गोवा फॉरवर्डान युती केली काँग्रेसी कडेन. काल एक मेसेज म्हाका वाचपाक मेळ्ळो की गोवा फॉरवर्डान एक मेसेज केलो आपले कितले वोट शेअर. अरे ज्या जाग्यार तुम्ही युती केली, ज्या जाग्यार ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेटूच ना, दॅट वोट्स इफ यू आर काउंटिंग दॅट इट इज युअर वोट्स. असले मेंटॅलिटीचे लोक हे एकठांय कशे येवपाक शकता. म्हणून तुका हांव कितें सांगता, हांगा प्रश्न कितें आसा, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचें लग्न 2022 जाल्लें. हय हांकां वचून आपले मदीं संवसार सारको करपाक जायना Yes. आनी हे नवे सोदता. एक्झॅक्टली. पळय हाव इट इज पॉसिबल. युती जर करतलो न्हू जाल्यार दॅट युती हॅज टू बी बाय हार्ट, नॉट फिजिकली. फक्त एकठांय येयले, हात वयर केले आनी फोटो काडले म्हणून युती जावं. युती तशी जायना. आता एमजे आणि बीजेपीची आता पळय युती कसली युती कशी करप पळय ती बीजेपी कडल्यान शिकपाक जाय. तेंच्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी जी एंट्री घेतली पळय ती कशी घेतली. थंयसरल्या प्रादेशीक पक्षान तेंच्यांनी हाता कडेन धरलो, तांकां व्हडले केले, एकदां सरकारान भितर घुसले आनी हळू तांकां सोंपयले. जशें एमजीक तेंच्यांनी हांगासर सोंपयले. ही बुद्ध केन्ना शिकतले हे आजूनय तोच इतिहास सांगता. आमी इतली वर्सां गोंयान राज्य केलें, तितली वर्सां राज्य केलें. अरे आयज तुमची परिस्थिती जी जाल्या पळय, सालसेतान 7 सीट काँग्रेस जिखली. आमी व्हडले सांगतात. सालसेतांतले मनीस बीजेपीन वचपाक शकता हे बीजेपीन दाखोवन दिल्लें आहा. उपयोग कितें आहा तुजे ते. फाल्यां आमी गॅरंटी दिवं शकता की बाबा हे सालसेतांतलो एकूय आमदार बीजेपी कडेन वयचो ना म्हणून. No. गेल्लेले आहात न्हू They बीजेपी did कडेन. give the guarantee and they went to the various gods and made the promise, right? yes. So that's the point. The point I'm coming to is BJP is a very well-oiled machine. Yes, absolutely. Okay, it is a political machine that goes to win. Yes. Congress is a political machine that hopes to win. It doesn't go to win. It hopes it will win because it has people's support, but it has no leaders. So until there is leadership in the Congress emerging from the younger lot of leaders that are there, I don't see anybody disturbing BJP. BJP right now have got the main satraps, as we call, who were Yes. previously in Congress, and now they become McDonald's and they've Yeah. come into the BJP, right? And have got the lotus on them. They will continue to remain with BJP because as long as BJP is growing nationally and within the state, they will grow. Yeah, absolutely. Right? Congress is not growing nationally. They have no leadership nationally. And that is where the intrinsic problem happens. Today, if I were to give a suggestion to the Congress, I would say put a leader like Vijay Sardesai to head the Congress. Right? Because that's what you require. You require some sort of leader who's willing to take the risk. You should have that killer instinct. Yeah, Correct. absolutely. न्ही हांव उदर सांगतालो तेंच की आतां तूं कुंभारजुवा म्हणटा न्ही, कुंभारजुवा गोवा फॉरवर्ड सेकंड आयलो, तो काँग्रेस सेकंड आयलो जाल्यार आय वूड हॅव ब्लेम्ड गोवा फॉरवर्ड. ना प्रश्न कसो आहा, कुंभारजुव्याचो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड सेकंड आयलो म्हणून ना. कुंभारजुव्याच्या गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवाराचेर कांय प्रश्न आसात निर्माण झालेले आणि तो त्या युतीतलो एक कारण जाल्लेलें आसा. आता एकूच मिनिट, सावय बाबान जशें सांगला पळय की परिस्थिती राजूबाब कितें जाला की सेंट्रलाकूच काँग्रेसीक कांयच होप दिसना. म्हणटकूच खंयचो लिडर तूं काँग्रेसी कडेन येतलो येवचो ना. म्हणटकूच आसा त्याच लिडर ग्रो करून तुमकां पक्ष फुडें व्हरचें पडलें. आतां जशें विशाल बाबान सांगलें, युरी आलेमांव एक यंग एनर्जेटीक फेस, बऱ्यापैकी तो परफॉर्मन्स असेंब्लीनी करता. पूण तो सांगता तसो जो मेरेन युरी आलेमांव पुरायपणान स्वताक झोकून दिना एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन, थंय उठ रातच्या 12 जायसर थंय परवरी बसना, आरटीआय एक्टिविस्टांक आफयना, तेंच्या वांगडा मिटिंगो घेयना, तांकां आरटीआय एप्लिकेशनां घेवपाक लायना जशी मनोहर पर्रीकर करतालो, जाल्यार तुजी सत्ता येवची ना. तूं सालसेती पुरती मर्यादीत रावन तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावपाक शकना. पोरा उजो लागलो, कितले आमदार थंय गेले, पार्टी प्रेसिडेंट सगळे पावले, आमदार कितले गेले ते म्हाका सांग गोया. हाजे वयल्यान कळटा न्ही तुका. हेतूनय न्हू ह्या गजालीचो हांवेनूय अभ्यास केलो. कितें जाला की बीजेपी काँग्रेसूय ह्याच्या पयलीं सत्तेन आसली, खूब वर्सां काँग्रेसीन सत्ता केली, पुणून जी स्ट्रॅटर्जी आज बीजेपी वापरता पळय ती स्ट्रॅटर्जी त्या वेळार तशी काँग्रेसीन वापरूंक ना. आयज बीजेपीन प्रत्येक पक्षाची आणि प्रत्येक मनशाची आर्थीक कोंडी करून दवरलेली आहा. पैसो ना गेल्यार कांयच शाणपणा ना. हे इलेक्शन सुद्दां ह्या झेडपी इलेक्शनाक पयशे लोकांनी खर्च केला ते जर तुमकां सांगले. आनी एक मुद्दो आसा जो बीजेपी करता काँग्रेस करूना. काँग्रेस कितें करता जाणा, काँग्रेसीन जे पळय कितें लिडर ऑलरेडी तो म्हणटा तशें जे पळय 5 लिडर तांच्या हातान सगळो पक्ष चलता. ते कितें करतात, ऑर्गनायझेशनान आपले लोक बसयतात, कॅन्डिडेट जेन्ना पळय जिल्हा पंचायत आपल्यालाच आमच्याकडे उभे करतात. ह्या वेळार बीजेपीन एक स्ट्रॅटेजी केली, ताणें 80% नवे चेहरे दिले.
हे दिलें न्ही कारण लोक कितें पळय हें पळय एक कारण आतां मुख्यमंत्र्याक काल विचारिल्लें एका पेपरान तर मुख्यमंत्र्यान बरें 2 कारणां दिल्यां तो म्हणटा आपल्यालो स्किम्स म्हजें घर जालें दुसरें ताणें कारण दिलें नवे चेहरे लोकांक कांय लोकांचो वीट येता ना 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 पूण नवे- म्हणून तरी हें पळय तांच्या पक्षाच्या विरुद्ध वातावरण असेल आय टोटली डिफर ऑन दीस नवे चेहरे ऑफ बीजेपीज पॉलिटिक्स ओके बीजेपीचे नवे चेहरे म्हणजे बीजेपी पळय जशें सावयो बाबाक खबर आसता की बीजेपीचो एक व्हडलो विंग दे आर स्टडींग रिसर्चिंग एवरी मूव ऑफ देअर पार्टी करेक्ट वॉट इज न्यू फेज म्हणजे कितें जशें मोगो एका टायमार फातोरी दवरले आमी निवडून हाडपाक शकता पळय तो प्रयोग बीजेपी करता आनी आमकां कितें दिसता नवे चेहरे कसले नवे चेहरे बीडब्ल्यूडीचे कॉन्ट्रॅक्टर तुमचे उमेदवार आनी तुमचे कोण उमेदवार हे नवे चेहरे सुशिक्षीत हाडा मरे नवे चेहरे जाल्यार तुमकां वालोर कोणी कसले नवे चेहरे म्हणजे कितें तांकां चॅक करपाक जाय की आमी कोणायकूय दवरीत जाल्यार लोक आमकां निवडून दितात येस तांकां सक्सेस मेळ्ळा हातून आतां तेचेर फुडलो प्रयोग आनी वेगळो जावपाक शकता सो आमी नवे चेहरे म्हणून भुलया नाका कसले नवे चेहरे 8वी पास आमदार दिता तूं विधानसभेक आनी सुशिक्षीत रिटायर्ड टीचर दिता तूं झेडपीक रिटायर्ड टीचरीची गरज आहे असेंब्लीक 8वी पास आमदाराची गरज आसा झेडपीक कोणाक सांगतात नवे चेहरे Yeah. beg to Point, differ. point. I beg to differ on that. Yes, Yeah. we do need educated people. Yeah. But politics is a little complicated. I mean, all of us sitting here are idealists because we look at it from an idealistic point of view. But the people who elect politicians are not necessarily idealists. Yes. I can tell you with my own experience. It's a reality. It's a reality. My own I experience. fully Okay, when agree I with you. contested the elections, a particular lady who's known to my family, okay, in a particular area in Veli, the lady is 72 years of age. She said, Baba, maka 10,000 metta, 7,000 metta, out. I will take only 3,000 rupees from you. I'm not going to accept 10,000. You are my close No, man. I know Give your me mummy and 3,000. daddy. I'll take only 3,000 rupees from you. I said, Auntie, for what? No, Baba, they are giving me money. It is not fair if I don't take from you and vote for you, no? So you give me something. I said, and this is a 72-year-old lady. She has 2 cars outside park, 3 bikes that are there in that villa of hers. Why would she need 3,000 rupees? I'll give you 30,000. I'll give you 3 lakhs if you had a medical problem. That is the nature. No, आता मागीर होच प्रश्न घेवन मुखार येता नॅशनली न्ही एक प्रश्नाचेर चर्चा चालू आसा पयलीं कशें आशिल्लें गरिबांक पयशे दिताले फॉर एग्जाम्पल विशाल तूं जाणा मडगांव अशें कांय गरीब लोकलिटी आशिल्ल्यो थंय व्हरून पयले राती थोडे पयशे वाटले की लोक घुंवताले आज मध्यम वर्ग नॅशनली करप्ट जाला तो आत्मकेंद्रीत जाला तो आपल्यालेंच चिंतता तो आपल्याक कितें मेळटलें आपल्या भुरग्यांक नोकरी मेळटली काय कितें आपल्याक कितें फायदो जातलो इतलें पळयता सो आमची जर ही सिस्टम जो बुद्धिवादी म्हणला तुवें तो बुद्धिवादीच करप्ट मरे सो मागीर तशें जाल्यार आमकां भवितव्य कितें आहा पयशे वाट नोकऱ्यो वाट जिखून यो ना हेंच जाला पयशे वाड नोकरे वाड म्हणजे सी एवरी मूव इन पॉलिटिक्स इज समथींग टू बी लर्न फ्रॉम बीजेपी जो प्रत्येक मूव करता पळय तितूंतसून बीजेपी कितें तरी शिकता हे आमचे शिकपाच्या लायकीचेंय ना आनी तांकां शिकपाक म्हाका दिसता शिकपाची तांकां इच्छाय ना अशी जाल्या परिस्थिती तुमी जशें आतां उलयला की बुद्धिवादी लोक खंय गेले आतां म्हाका कालचो इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयल्या उपरांत म्हाका स्वताचीच लज दिसता आमी जे व्हडली व्हडली तत्वज्ञाना लोकांक व्हिडियोंतल्यान सांगता पळय अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय ती तत्वज्ञानाच्या लोकांक काय पडलेलें ना थंय ग्रावंडाचेर वचत न्हू लोकांचे प्रश्न आनी आमी उलयतात हेतून वास्ट डिफरन्स तांच्यो गरजो आनी आमी जशें आतां सावय बाबान सांगलें की आमी शाणपण हांगा सांगपाक शकतात पूण फाल्यां आमकां जर आनी पॉलिटिशियन आर चॅलेंजींग अस यू कम ऑन ग्रावंड यू कॉन्टेस्ट न्हू यू कॉन्टेस्ट वीन अँड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट तुका जें दिसता पळय तें तूं करून दाखय न्हू तुका कोणी आडयला यो आनी इलेक्शन लडयता कारण तांकां खबर आहा की ते ग्रावंडार ते कितले स्ट्रॉंग आसात ते ग्रावंडार तुजी तत्वज्ञाना चलची ना ग्रावंडार चलतात नोटो दुसरी गजाल बुद्धिवादी लोकांची आयज राजू बाब म्हाका वायट दिसता की आयज बुद्धिवादी विचारवंत लोक व्यक्त जावपाकूच भितात कित्याक तर एक जाणटो मनीस बरो व्यवस्थीत पूण ताचो भुरगो खंय तरी सरकारी नोकरेक आसता Correct. तो तेचेर प्रेशर घालता की बाब तूं कांयच उलोवपाचें ना तुका तें कांयच पडलेलें ना यू डोंट रिएक्ट टू एनीथींग तुका हांव एग्जाम्पल दिता मरे एक नांव घेवन एक एडवोकेट सावंत म्हाका फाटल्या 2 आयतार फोन करता पयले आयतार सांगलें तुजो आयतारचो लोक टॉप लेख टॉप सामको असो जसो प्रक्षोभक सरकाराक कशें जाय धारेर धरपा जाय वो जे पळय कितें अडफडें जालें हांवें म्हणलें अशें बरें मरे ताचेर
ना आपण बरोवंक शकना आपल्या घरा मरे 4 नोकरी आसात आनी पर्रेकारान आपल्या खंयच्या तरी लॉ कमिशनाचेर घाल्लो. कांय लोकांक आतां कळतय बी तशें जाल्यार म्हळ्यार मग कित्याक हे करता आणि ही रियलिटी कळ्ळें मरे तुका येस एवरीबडी हे कित्याक लागून जाता 4 नोकरी जेन्ना- घरान जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार असलें राजवट असली त्या वेळार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर तशा पद्दतीचो हावळ येनासलो. मेकळेपणान बरोवपाक शकताले. तुम्ही काँग्रेसीची सत्ता असलेली तेन्ना मायनिंगाचेर इतकें बरयलें कित्याक बरोवपाक शकले? आयज तुम्ही बरोवपाक शकतात. सो ही परिस्थिती निर्माण जाल्या आणि ह्या परिस्थितींतल्यान आयज खऱ्या अर्थान व्यक्त जावप खरें सांगप हें आयज शक्यच ना. बऱ्या ना लोकांक पण शक्य शक्य ना तूं म्हणटा न्ही. हांव तुका एक प्रश्न करता की पयलीं काँग्रेसच्या टायमार एक गजाल आशिल्ली ती कित्याक आतां ना कारण हांवें म्हणलें तशें मध्यम वर्गाक काय पडून वचना तेन्ना एक मुवमेंट आशिल्लो नागरी समाजाचो मुवमेंट सिवील सोसायटी प्रत्येक वेळा सीएमाच्या घरा मोर्चा ते सतत व्हरताले. तो सिवील सोसायटी खंय आसा? सिव्हिल सोसायटी ते दीस आझाद मैदानाचेर 19 Exactly. डिसेंबराक Exactly. ते हुतात्म्यांक आदरांजली दिवपाक म्हणून ते जमले लोक आणि 25 जाण जे मेले तांकां आदरांजली. थंय कोड ऑफ कंडक्ट एक्झॅक्टली कसलो कोड ऑफ कंडक्ट? सो हांगा प्रश्न कसो आसा What's stopping them now, today? Let's Yes. assume there was a code of conduct Yeah. that time. Yeah. May be technically correct. Yeah. But what's stopping the conscientious residents of Goa to come out on the street when Absolute- they think everything is going wrong? एब्सोल्युटली Because there is no leadership. That is where the Yeah, problem yeah, is. एक गजाल तो म्हणटा खरें कशें जाणा समज पळय पर्रेकार गोवा बचाव अभियानाची मडगांव लोहिया मैदानाची सभा पर्रेकार वचून मुखार बसता उलयना सुद्दां ताका मुखार बसता खंयच्योय सभा जावं तो मुखार बसतालो. नंबर 1. नंबर 2 कार्यकर्त्याक कोण फालतो रामा कणगुणकाराक मारलो ताका त्रास दिलो ते केस कांयच हातावयर गेल्या. तशेंच ते पुजा नायक हय. प्रकरण ते बॉल्ड सद्या लोक विसरले ते जळीत काळ पर्रीकार आशिल्लो ताच्या फाटल्यान उबो रावपाचो एक तांकां एक मोरल सपोर्ट मेळपाचो मोरल तांकां एक ताकद मेळपाची अशी मोरल ताकद दिवपी कोण ना. ना कोणूच ना. No, So I'm saying today 25 people died in a fault which I have personally admitted is the fault of the government yes, administration. yes, Correct. Right? So today in the opposition, does Yuri Alamau, does Alton de Costa, does Vijay Sardesai have the courage to wake up the whole of Goa to say I will fight for the 25 people who have died? The answer is no. No, correct. पॉयंट Savio Rodriguez will be able to wake up the people, but none of them. That is the difference. Because if you want to clean Goa, you cannot play politics. Manoj Parrikar at that point of time was not playing politics. He said, I want Goa clean. That is why I'm getting into it. And No, that's he was why- playing politics, at least not showing it directly. So that is the part of strategy. Strategy. It has to be. Correct. आयज तो म्हणटा तसो असो लिडरूच जर ना जाल्यार लोकांनी खंयच्या भरवशाचेर तुमकां मतां दिवची आनी तुमचेर विश्वास दवरचो. विशाल म्हाका एक सांग लिडर ना आमी म्हणटात लिडर लोकां मदल्यानच येता. जर लोकां मदींच ती हिकमत लोकां मदींच तो उत्साह आनी जर ती करेज ना आनी हीच सिस्टम जाली. फाल्यां मातशें जर दिल्लीक जर हल्लें सोमतें एक दीस उरतलें गोवा गव्हर्मेंट सांग म्हाका आनी मागीर हे सगळें खंय वतलें? मुख्यमंत्र्याची पळय उमेद उत्साह आशिल्ले पळय जे लिडर आहा ते खंय वतले? खंयचे तरी ऑपोजिशना कडेन एकटे. सो लिडरशीप ही असलीच ती गोंयान भितर फाटल्या हांव 60 वर्सांची जी लिडरशीप पळयता सामके ठरावीक मुत्तीन लोक आयल्यात. ना आता पळय तुमी आतां म्हणलें की पयसो जाय. पयसो जाय कोणें म्हणला. जिल्हा आमी म्हणजे लायक इलेक्शन जिखपाक पयसो जाय. ज्या मनशा कडेन पयसो आहा तो जिखता असो एक हे आसा. साऊथ गोवा इलेक्शनाक दिसले ना पयसो. एक्झॅक्टली. आता नुव्या जो कॅन्डिडेट तो बाबडो सामान्य हातूंतलो कुडतरे जो कॅन्डिडेट आशिल्लो जो जिखला इज फ्रॉम अ व्हेरी हंबल बॅकग्रावंड. सो मॅक्झिमम जे हे आशिल्ले हे सगळे हंबल बॅकग्रावंडांतल्यान तरी आसा लोकांनी ताका निवडून दिला. सो इट इज नॉट ऑलवेज दॅट विटामिनियम प्लेज. तुवें लोकां कडेन वचून तुवें जर तर तुजी हे सामकी ठामपणान लोकांक सांगली पीपल वील स्टँड बाय. पूण हांगा जाता कितें हांगा आमचे विचारवंतूय पॉलिटिक्स खेळटात. आणि म्हाका एकदां अशें दिसता राजू बाबाले डिबेटाचेरय कांय जाण येतात किंवा कालूय हांवें पळयल्लें म्हणजे तातूंत भितर थोडे विचारवंत अशे आहात तांणी हाजे पयलीं इलेक्शनाक कावंटरमांड केल्यात आनी ते आतां डेमोक्रेसी उलयतात. सो कावंटरमांड वॉज अ स्ट्रेटेजी दॅट टायम. एडवर्ड फालेरोक केदो व्हडलो शह दिलो. एडवर्ड फालेरोक जेन्ना उडोवपाक शकनात म्हूण जेन्ना कळ्ळें
राधाराव बी ह्या प्रवृत्तीने येऊन ते ना, काउंटरपार्ट पूण करून ही उडयले प्रवृत्तीच चुकीची. आमी जर तर डेमोक्रेसी मानतात जाल्यार आमी डेमोक्रेटिकली सगळ्यो गजाली करपाक जाय. Agreed. आज कोणाक तरी म्हणून हांव सांगता न्ही की नॉट ओन्ली आमदार निवडून आयलो आनी मागीर दुसरे पार्टीन गेलो म्हणून तो डिफेक्टर न्हय. जो मनीस आतां पळय आय स्टार्टेड माय कॅरियर विथ अ काँग्रेस पार्टी. हांवें मडगांवां 5 पराभव पळयले, 5 डिफीट्स. ओन्ली वेन दिगंबर कामत रिजॉयन काँग्रेस इन 2005 I went along with him. In 2022 he left. I am still with my own ideology. Correct. So this should be your way of life. You can't be आज हांगा फाल्यां थंय. Then what moral rights you have got to विशाल preach विशाल जे किशोरान पळय एक पॉयंट म्हणिल्लो तो पॉयंट लागू जाता काँग्रेसीक. अरे वयर तुमची लिडरशीपच ना सारकी, हांगा कशी येतली? व्हाळान लिडरशीप येवपाक पळय न्हंयन आसपाक लिडरशीप. राजू बाब म्हाका एक सांग, 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान गोंयांत काँग्रेसीचे बीजेपीचे सरकार हाडलें तेन्ना दिल्लीत कोणाली गव्हर्मेंट आशिल्लो? तांचे कडेन स्ट्रॉंग लिडरशीप आशिल्ली जाका मोरली लोक सामके तोखेताले. मध्यमवर्गीय तेन्ना पळय तेच त्यात चल्लं न्ही. आज मध्यमवर्गीय फाटल्या 25 वर्सान जे पळय कितें वातावरण बदल जाला तो बदलतो हो. तेन्ना मध्यमवर्गीय रस्त्यार येतालो, मध्यमवर्गीय राजकीय मतां व्यक्त करतालो आनी मध्यमवर्गीय सत्तांतर घडयतालो. तो मध्यमवर्गीय आज ना. पर्रीकारा फाटल्यान पळय मरे, हांवें पळयलां मध्यमवर्गीय घरांतल्यो बऱ्या घरांतल्यो बायलो रस्त्यार 12 वरांचेर वताच्या काळार बसताल्यो येवन. अजाप दिसतालें म्हाका. तेतून राजूबाब कितें आसलें की बीजेपी कडेन न्हू पळय बीजेपीची वर्किंग स्टायल आसा पळय ती वेगळी आहा. तांच्या ऑर्गनायझेशनल वेगवेगळे विंग्स आसात आनी दॅट विंग्स वन विंग इज वर्किंग इन एड्युकेशनल सेक्टर, वन विंग इज वर्किंग इन सोशल सेक्टर, वन विंग इज वर्किंग इन तुजे वर्कर सेक्टर. सो ते विंग त्या सेक्टरान रावन त्या लोकांक इन्फ्लुयन्स करताले आनी मागीर जेन्ना स्टेट वायड एजिटेशन जातालें तेन्ना हे सगळे विंग एक्टिवेट जावन ते स्टेट वायड आयज काँग्रेस सेवा दल केदी व्हडली काँग्रेसीची ब्रांच खंय आहा ती? म्हाका एक सांग, सहज एक इंटरेस्टिंग म्हणून उलयता. वॉट इज युअर ओपिनियन? फाल्यां जर केंद्रान काँग्रेस जर आयले, राहुल जर प्रायम मिनिस्टर जालो, तर ह्यो जर बीजेपीचे संघटना, ह्यो बीजेपीचे वेगळे कितें करतल्यो? ना बीजेपीचे संघटना थंयच उरतल्यो. ह्यो तुजे जे 5 जे लिडर आयले लिडर्स ना, आसतात पूण तांकां सळो की पळो करूं शकतल्यो? कांय एक ना, सळो की पळो बिळो कांय एक ना. ते वयतले आतां इतकी वर्सां कमयल्या सुशेगाद एन्जॉय करतले, परत 5 वर्सांनी म्हणटले थंयसून देंवल्या काय परत. सी बीजेपीक कांयच लागना, बीजेपीक कांयच लागना. बीजेपीचे मनीस थंयच आसतले. जे अलायदे मनीस बीजेपीन जॉईन जाले पळय तेच शिफ्ट जातले. ओरिजिनल बीजेपीचो मनीस खंयच्याच गोष्टीक इन्फ्लुयन्स जावपाचो ना, तो थंयच उरतलो. अलायदे मनीस जे आतां बीजेपीक जॉईन जाले पळय ते वेगवेगळ्या जाग्यार आतां पळय मरे, आतां तूं म्हणलें तशें भ्रश्टाचारा वयल्यान सरकार उडयल्लें. हय दिल्लीन एग्जाम्पल 25 वर्सां पयलीं टोमाटोचो प्रायस वाडलो म्हणून गव्हर्मेंट उडयलें. आज परिस्थिती कितें आसा ती पळय मरे. आज गोंयान भितर लोकायुक्त ना. भ्रश्टाचाराच्यो इतल्यो केसीस फाटल्या 6 काय 7 वर्सान 3000 केसीस गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईसांचेर अधिकाऱ्यांचेर आहात. ताजेर कांयच जायना. राजू बाब पळय, लोकायुक्त ना हाजें म्हाका वायट दिसना. लोकायुक्त निवड सिलेक्शन कमिटीचो मेंबर ओपोजिशन लिडर, ताका पेपराचेर बातमी येतकीर कळटा की लोकायुक्त ना म्हणून आनी ताजे नंतर तो रिएक्ट जाता. सो ताका हें खबर ना हाजें म्हाका चड वायट दिसता. म्हणजे वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज आय एम नॉट टार्गेटिंग ओपोजिशन लिडर एज एन इंडिविज्युअल. वॉट आय एम सेईंग द एंटायर 7 आनी वाय आय एम रेफरिंग टू MLAs. पार्टी प्रेसिडेंटाक सावयो बाब दे डोंट गेट सॅलरीज. Correct. MLAs are getting salaries. So you are responsible. Opposition leader is getting additional facilities. So he's more responsible. But precisely what I'm saying, no, Vishal, at the end of the day, you must want to come to power, to act in a manner to come to power, no? Correct. The Congress leadership is not interested in coming back to power. They are interested in being where they are because they are getting all these facilities. So you see them giving press conferences, giving some dialogue some way or the other, but they are not interested in coming to power. Because if they were interested in coming to power, they would have organized the entire set of people. They are getting votes because people believed in the Congress, and that is why Congress continues to get votes. Otherwise, Congress विशाल तूं मरे काँग्रेसी कडेन बारीक पळयता. म्हाका तुजे कडल्यान एक भितरली गजाल जाय. ती भितरली गजाल अशी की एल्टन आनी युरी सामके युती जाय विशेशता आरजी कडेन युती जाय म्हूण सामकें पेटिल्ले. दुसरो एक सेक्शन आशिल्लो तांकां युती नाका आशिल्ली आरजी कडेन. तातूंत भितर आशिल्लो
आमचो अमित पाटकार. आतां अमित पाटकार आनी हे जे पळय 2 आमदार हांचे भितरले पळय जें कितें वॉर आसा तें वॉर आमकां मातशें लोकांक सांगचें, कारण लोकांकय हे भितरली गजाली कळपाक जाय. कितें बाबा काँग्रेस वता खंय? अरे तुमकां पयलीं पावराचेर येवपाची शक्ती ना, तुमचे भितर सगळ्यांक एकठांय हाडपाची शक्ती ना, आनी तुमी भितरले भितर झगडटात. आतां 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. म्हजें एसोसिएशन जे काँग्रेसी कडेन आसा आनी म्हाका जी म्हायती आसा ताजे आदारार सांगता की ओपोजिशन लिडर जो काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर हय आनी तो CLP लिडर म्हणून तो ओपोजिशन लिडर, हय ताजो सदांच स्टँड असो आसतालो वेन आय वॉज एसोसिएटेड विथ हिम की ऑर्गनायझेशनान मॅटर आपल्याक लागना, ते पार्टेन पळोवपाचें. हो एटिट्यूडूच पयलीं चूक. Correct. You are getting all the facilities, and those facilities you have to use for the betterment of the citizens. I told him once that Goa opposition got 67% votes and the ruling got 33% vote. So you are the chief minister of 67% people. So you have to act responsibly. ना आता तुवें म्हाका हें सांगलें हांगा कॅप्टन विरियात, इवन सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख, दे ऑल हॅड रिजर्वेशन्स. आनी तांचो हें कितें आशिल्लो, आनी ताणें म्हाका सांगलां, आं. कॅप्टनान म्हाका सांगिल्लें की आपल्याक हें नाकाच आशिल्लें म्हणून. कित्याक ग्रासरूट लेवलाचेर जो आमचो वर्कर आहा ताका आमी मोटिवेट करून ताका जर तर आमी एनकरेज केलो जाल्यारच दीस पार्टी वील ग्रो अँड फ्लरिश. Correct. आनी दॅट पॉयंट प्रूव्ड रायट इन नुवे, इन बानावलीम, इन कुर्तोरीम, इन वेलीम. Correct. आनी कुंकळे कितें जालें, कुंकळे हाका इम्पोर्ट करून हाडचो पडलो. Correct. पयले दिसा बीजेपींतल्यान हाडचो पडलो, बीजेपीच्या ZP चेअरपर्सनाच्या गोवाक पयले दिसा इम्पोर्ट करून हाडचो पडलो आनी दुसरे दीस तिकेट करून दिवन जिखोवन हाडचो पडलो. ही हॅज नॉट वॉन बाय ऑन हे. Correct. ताकाच खबर आसतलें. दुसरें केपें कितें जालें, केपें वी हॅव लॉस्ट 1 सीट. सी रिजनींग मे बी डिफरंट. आतां आरजी म्हाका सांग, न्ही तूं म्हणटा तें बरें आहा रे. ऑल्दोना हय ऑल्दोना आतां ताणें कितें सांगलें तितून की आमी सॅक्रिफायस केलो म्हणून एडवोकेट काल्लूस तेन्ना थंय काँग्रेसीचो हे. इफ दॅट वॉज द केस ऑल्दोनाची सीट आरजी कित्याक जिखपा पावलो ह्या फाटी? थंय काँग्रेस जिखली मरे. Correct. सो विशाल, हातूंतल्यान आनी एक पॉयंट येता तो ऑर्गनायझेशनल सेटअप. तूं म्हणटा काँग्रेस व्हडली 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 म्हळ्यार कितें? ऑर्गनायझेशन खंय पळय तो म्हणटा तशें काँग्रेसी फाटल्यान लोक आहा म्हणून काँग्रेस जगता अशी चलपाना चड टेप आय स्टार्टेड चड टेप चलतले. ऑर्गनायझेशनाचोच जर विशय जालो न्हू, आतां पयर त्या हळडोणच्या सिटार एक बरो मनीस आल्विटो डिसिल्वा म्हणून तेंच्यांनी अपक्ष म्हणून दवरलो. सगळे तांचे ते NGOचे ग्रुप जे आसले हू आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट, आनी ही इज एक्सपर्टी इन टू दॅट. म्हणटकूच थंय एल्वीस गोम्स ताका सपोर्ट करपाक गेलो, ताका शोकॉज नोटीस इश्यू जाली. आतां एल्वीस गोम्स हो काँग्रेसीचो एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर, तो म्हणटा आपल्याक आतां वर्स जालें खंयच्या एका मिटिंगेकूय आफोवंक ना बाबा इलेक्शन आहा कितें करया, युती करया. एज ए एक्झिक्युटीव मेंबर जर ताका खबर ना जाल्यार तुजें ऑर्गनायझेशन चलता कशें? ना म्हजो ताज्याकय फुडलो प्रश्न आहा की एल्वीस गोम्सान इंडिपेंडंट एक्टिविस्टाक सपोर्ट केलो म्हणून जर तो इनडिसिप्लीन जाता जाल्यार पयल्या दिसा बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक इम्पोर्ट करून हाडून तिकेट दिवप हें खंयच्या हातून बसता? तेच म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य कितें की ह्याचो सगळो समप जर करतलो जाल्यार लॅक ऑफ लिडरशीप, लॅक ऑफ ऑर्गनायझेशन, लॅक ऑफ प्लॅनिंग, सगळें लॅक थंय आनी कांयच ना. दुसरे काँग्रेसीचे एक म्हणजे आमचे जे हायकमांड हे इन्चार्जीस येतात माय हे इज दे हॅव टू होल्ड ईच अँड एवरी ऑफिस बेरर रिस्पॉन्सिबल अँड अकाउंटेबल. येस येस. रायट फ्रॉम द ब्लॉक प्रेसिडेंट टू द पार्टी प्रेसिडेंट. Vishal, one of ही जेन्ना अकाउंटेबिलिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टाब्लिश जातली कित्याक परफॉर्मन्स ब्लॉक प्रेसिडेंटाक सांगपा जाय बाबा तुज्या ब्लॉकान कितले हे आसा मेंबर, तांचें काम कितें, तुवें एक्टिविटी कितल्यो केल्यो, हांगा कांयच ना. काल आतां तुवें पळयत जाल्यार ते ब्लॉक प्रेसिडेंट आपल्या कॅन्डिडेट पार्टीन दिलो one म्हणतो. of the unique things of BJP, having seen them very closely, right from the center to the state level, is every election is important. And they fight it like it's the most important election. Correct. Right? So if you look at the ones that even the Congress leaders, when they come from Delhi to Goa, they're not really bothered of what's happening to the Congress in Goa. The BJP leaders, because there is a system of reporting. The reporting does not stop at the desk in charge. The reporting from the desk in charge has to go to the next level and finally reaches Amit Shah's office and JP Nadda's office. So everything is checked. I can tell you for ZP elections,
How many observers were down here that even the BJP doesn't know? correct. How many observers from Delhi were down here? They had reports on every single one of them. Every single one. We knew this was going to happen. That is why 1 week before the results came out, I said we would get 32 seats exact. Why? Because we knew we would get 32 seats and we knew which seats we would lose. Even though the party here believed that they would have got certain seats, we knew those seats were not going to come. Right? So never, this is where Congress is going wrong. And in a way, I disagree with that going wrong, because democracy is about both ruling and opposition. But you can't fight the BJP because you don't understand how the BJP works. The BJP is only meant to win. And they want to win, and because they want to win, they put in so much of assertiveness. Congress doesn't want to win. It doesn't have the killer instinct. ना राजू बाब, तुवें म्हाका उदक विचारले पळय की म्हणजे एलायन्स जाय आशिल्लें नाका आशिल्लें. एलायन्स नाका आशिल्लें म्हणप्याचें ह्या इलेक्शनान जैत जालें अशें म्हाका दिसता काँग्रेसीचे रिजल्ट पळयले जाल्यार. कित्याक आमचे जितलेय कॅन्डिडेट आयल्यात हे मॅक्झिमम कॅन्डिडेट, ऑलमोस्ट 90% कॅन्डिडेट्स हे ओरिजिनल ग्रासरूट लेवल वर्कर्स, जांचे कडेन पयसो ना, जांचे कडेन कांय ना, आनी जांकां ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हे तांचे बरोबर रावले आनी तांणी तांचे खातीर काम केलें. आमदार गेले ना. आमदार तांणी आतां पोस्टरां घालूं की आमी आर्किटेक्ट, इंजिनियर सगळे म्हणून, पूण एक्च्युअली आर्किटेक्ट, इंजिनियर हो ग्रासरूट लेवल काँग्रेस वर्कर. ओके बरें आमी हय म्हाका अजूनय कितें दिसता ना की वेळ गेल्ली ना. ओके, जशें आमी म्हटलें की ह्या रिजल्टा वयल्यान बीजेपी खूब शिकतले, कारण बीजेपीक शिकपाची त्यांच्या ऑर्गनायझेशनाची सिस्टमूच तशी आसा की बाबा खंय चुको घडले ते करेक्ट करपाची. आता विरोधक कितें शिकतले? विरोधकांक शिकपाक अजूनय चान्स आसा. आनी म्हाका दिसता आयज टुवर्ड्स दॅट पयलो स्टेप मनोज परबान आयज मारलेलो आसा. तांणी आयज माफी मागली. कालूच रिजल्ट जाणो आयज तांणी माणिकराव ठाकरेची माफी मागली की आपूण फ्रस्ट्रेशनात तें उलयलें. लेट्स टेक इट एज अ पॉझिटिव्ह स्टेप. हो जो रिजल्ट आसा पळय नॉर्थ आनी साऊथ, हो जर रिजल्ट घेवन जर काँग्रेसवाले बसले आणि ठरयलें तेंच्यांनी, चल बाबा आतां वन्स फॉर ऑल आमी सगळे एकठांय येवया, 1 वर्स आमच्या कडेन आसा, ह्या रिजल्टाच्या बेजिसाचेर जस्ट तुमी सीट शेअरिंग करा, ठरया बाबा असो असो हें. आतां एक 4-5 सीट उरताले ते सायडीक दवरा. 40तले 30 तरी सीट हाचेर बेज जावं शकतात की बाबा असो असो बेज आसा, त्या पक्षाक ते सीटी आणि काम सुरू करा. हें तरी हे करतले काय? हे जर करता कार्यावळीचे हांव निमाणे कडेन हांव पावता. हांव तुका एकूच लास्ट सांगता. आय कंप्लिटली डिसएग्री विथ किशोर बाब. माय फर्म ओपिनियन की काँग्रेसीचे जे गोवा फॉरवर्डा कडेन एलायन्स आसा, हे दोगांयनी मेळून आतांच्यान स्ट्रॅटजी करपाची, फुडें वचपाचे. आय एम टेलिंग यू, विक्टरी इज देयर. बरें हांव तुका विशाल 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 आनी पाप कोण नाका. हांव निमाणे कडेन एकच प्रश्न तिगूय जाणां कडेन वता. पयली गजाल, गोवा फॉरवर्ड 1 जागो 2 जाग्याचेर आसा. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी कडेन मर्ज जावप काय ना? पळय, पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना खंयचोय पॉलिटिशियन स्थापन करता तेन्ना ताजो स्वताची कितें तरी एक विजन आसता. नाव दॅट इज द कॉल विच ही हॅज टू टेक. पण तुजें मत म्हाका जाय. जालो जाल्यार सामकेंच बरें. आनी काँग्रेसीन लिडरशीप चेंज जावपाची. आनी काँग्रेसीन एक म्हजे कोतान आतांचो फॉर्म्युला म्हणजे की काँग्रेसीन लिडरशीप चेंज जावप काय ना जावप हें तांचे ऑर्गनायझेशन ठरयतलें. ना तूं ते वर्गेन नाका, तुजें मत हांव विचारता. म्हजे कोतान सद्या लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना. ओके, पूण व्हॅल्यू एडिशन जर जाता तातूंत जाल्यार आय थिंक म्हाका सांग, काँग्रेस तो म्हणटा तशें, तो जर एक विचार घेवन या, विशाल म्हणटा तें, काँग्रेसीन युती करचे परस जे कितें समविचारी पक्ष आसा तांकां आपले बरोबर घेवन, आतां पळय आरजीचो जो कितें 10 वर्सां पयलीं जो पळय कितें बोलबालो आशिल्लो, ताजे 6-7 वर्सां पयलीं तांचे मिटिंगेक कसलोच जाहीर प्रचार करनासतना 7 ते 8 हजार लोक जमताले. आज तांचे कडेन कांय ना. ती संघटना गेली कारण लिडरशिपी वेलो हळूहळू विश्वास गेलो. सो पयलींची आरजी जे कितें आशिल्ली तीच आरजी आज चलता अशें मानपाचें कारण ना. सो समविचारी जे कितें घटक आहात पळय, आरजींतल्यान लोक फुटले ते आपान गेल्यात. ह्या वेळार 3-4 म्हणजे काल एक डिस्कशन आयिल्लो एकलो, तो श्रीकृष्ण म्हणून, तो आरजीचो मनीस, 2 वर्सां पयलीं तो आपान आयलो. सो आप अशा लोकांक ग्रूम करता. काँग्रेसीचें एक तेंपार मशिनरी तें काम करताली. सो हांव विशाला कडल्यान तुजे कडेन तें ह्या समविचारी फुडाऱ्यांक किंवा पक्षांक घेवन काँग्रेस स्ट्रॉंग करप शक्य आसा.
काँग्रेसीन हो प्रयोग करचो, कारण 1.5 वर्स भितर इलेक्शन आसा आनी काँग्रेसी कडेन आतां सगळे पत्ते मुखार आयल्यात ZP इलेक्शनान. सो ही स्ट्रॅटेजी कशी आसची? ना ही स्ट्रॅटजी म्हाका तरी दिसता की पळय, विजय सरदेसाय हो काँग्रेसीचोच फुडारी एका टायमा वयलो. काँग्रेसींतल्या कांय डिफरन्सीसा खातीर तांणी तो पक्ष काडलो. ताचो मेन मंत्र कितें, गोंयकारपण ते राखपाक कशें जाय पळय हें तो काँग्रेसीन वचूनय राखपाक शकता. पूण आयज गरज आसा विजय सरदेसाय जशें तुमी सांगले की ताचें एज अ प्रादेशीक पक्ष म्हणून ताचे लिमिटेशन्स आसात. पूण आयज जर तो काँग्रेस पक्षान वचत जाल्यार काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाक मदत जातली. दुसरी गजाल, काँग्रेस पक्षान वचून विजय सरदेसाय सारको मनीस काँग्रेस पक्षान वचून रिजनल बेस, रिजनल सेंट्रीक कांय पॉलिसीज गोष्टी करपाक शकता. मनोहर पर्रीकर BJPचो लिडर आसलो, पूण तांणी गोंयकारपण मनोहर पर्रीकरान सांबाळलें आनी ताणें ह्या पक्षाक एक रिजनल एक्झॅक्टली रिजनल हें दिल्लो. ती ताकद विजय सरदेसाय कडेन आसा. ते दोगूय हो आपलो विशाल बाब जो सांगता युती बी ती डायरेक्ट मर्ज जावपाचें गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी बरोबर. आणि विजय आतां जशें लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना आसा ह्यो वेगळ्यो गजाली. पूण जर विजय बाब सरदेसाय काँग्रेसीन जर खरोच गेलो जाल्यार ताचो फायदो काँग्रेसीकूय जातलो, गोंयाकूय जातलो. आतां प्रादेशीक रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी मर्ज जावपाक शकना, कारण तांची वेगळी आयडियोलॉजीच पुरायपणान वेगळी आसा. लेट देम फायट. पूण काँग्रेस जर स्ट्रॉंग जातली आनी विजय सरदेसायाक जर खरेंच दिसता गोंय आतां ह्या क्षणाक सांबाळपाक जाय जाल्यार तेणी वचचें पडटलें आनी काँग्रेसीन पयलीं म्हणजे ताका घेवचो पडटलो. सवय बाब, आय वॉन्ट ए फायनल वर्ड फ्रॉम यू. तुवें तांचें सगळें डिस्कशन आपयलें. हे सगळे आतां इश्यूज आमचे मुखार आतां सगळे कार्ड्स ओपन आसात आफ्टर ZP. BJPक शह दिवपाक जाय तुवें मानता एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ट्रू गोवन. ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसपाक जाय. ते पावराचेर येवंक पावराचेर नासूंक. हे स्ट्रॉंग जातले जाल्यार हे जे पळय तो कितें म्हणटा काँग्रेसीन समविचारी लोकांक एकठांय हाडचे, समविचारी पक्ष आनी जॉयंट एलायन्स करचे परस एक स्ट्रॉंग आपूण एक बेस तयार करची. हें कशें दिसता तुका? Well, I personally believe if you go to the 2017 elections, when Manohar Parrikar was really at the height and he was the defense minister, the BJP didn't perform very well at that point of time. The Congress managed to resurrect itself. 13. Right? They did 13. And I think Congress was about 16 or 17 at that time. Yes. So one thing the Congress must not forget, that the voters are with them. The problem is that they are not able to inspire the voters. Okay? And that is why I believe what has BJP managed to do over a period of time is to inspire those voters to come to their fold. And once they've come to their fold with the leaders included, that is why it's going to be very difficult for the Congress to beat it. So whether Vijay Sardesai joins the Congress or not, I ideally think he should. Okay? Though a part of me says, if Vijay goes into the Congress, then the regional aspect of politics, which is what he stood for, will get lost in the central level of politics. Okay? Now, you are not as strong as Manohar Parrikar. The reason why I say that is Manohar Parrikar, wherever he stood, the center line fell behind him. It's not the other way around. Sir, Okay? Yeah. Today what happens is wherever the center stands, we stand behind them. Sir, And that's not the way it's supposed to be. राजू बाब एकूच सांगता की तूं लिडरशिपाचें म्हणलें. आतां ह्या ZPचो जर तर हें पळय जाल्यार आतां सावथाक काँग्रेस रिटेन द सीट, प्लस ZPक आतां टॅली इन्क्रीज जाली. लास्ट टायम इट वॉज 4, तातूंतले एकले मागीर डिफेक्ट जाल्लें. ह्या फाटी टॅली हेज इम्प्रूव्ड सायजेबली इन साऊथ आनी नॉर्थाकूय तांकां 2 मेळ्ळे. बाकीचो डेटा पळयलो जाल्यार काँग्रेस इज सेकंड इन मेनी पोजिशन्स, इन मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो प्लस आज NSUI आफ्टर 15 years युनिव्हर्सिटीचे कावन्सील ताणें जिखलें. सो आय डोंट थिंक दॅट देर इज हें. पूण आतां आनी दुसरें कितें जालां, हांव गोवा फॉरवर्ड कित्याक म्हणटा की तो काँग्रेसीचो नॅचरल एलाय फ्रॉम 2022. Plus Vijay Sardesai is an ex-Congress General Secretary. You don't have a warrior. That's the problem. आता what is आणि दुसरे म्हणजे ह्या फाटी तांचे व्यवस्थित चल्ला कित्याक इवन हांगा कानोळे सॉरी येते कोलवाळे दॅट इंडिपेंडंट वॉन कविता बिकॉज काँग्रेस सपोर्टेड देम, गोवा फॉरवर्ड सपोर्टेड देम. आता हे NSUI आयला ते कशें इट इज इन हेम विथ गोवा फॉरवर्ड. सो म्हजे कोतान रादर देन गोईंग टू RG, आप, MG, UGDP. That is where you're going wrong. Let me explain what I'm saying as a friend, okay? Because at the end, like I said at the onset, it's always about Goa. Today, you're talking about 60+% that the BJP does not have.
but that 60+% is divided, no? Correct. The thing to you is how do you unite 60%? And that is the impossible task. It's easier for us to move from 35% to 40% than from you getting consolidated 41%. Why? Because you're not able to bring all of them under one hope. The reason BJP came after fighting the Congress so hard was because one individual, Mr. Manohar Parrikar, gave hope to people. Right now, people are afraid to even switch because they don't see hope in the Congress. ओके इतल्यान हांव कार्यावळ सोंपयतां. हांव तुवें म्हणलें तशें तुवें सगळ्यान पयलीं सांगलें सावय बाब, लोकांक इन्स्पायर करपी मनीस ना. आनी परत परत आमी तेंच उलयतात, इन्स्पायर करप. पक्ष येतले बरोबर, लिडरशीप येतली, काँग्रेस कितली स्ट्रॉंग जातली, काँग्रेसींतली दुबळेपणां लोकां मदीं वचून तांकां इन्स्पायर करप. जें लोकसभा इलेक्शनान जालें, लोकसभा इलेक्शनान काँग्रेसचो कॅन्डिडेट दुबळो आशिल्लो, ताका लोक चडशे वळखनाशिल्ले, पयसो नाशिल्लो, पूण ताणें इन्स्पायर केलें. सो अशे तरेचें इन्स्पिरेशन फुडल्या 1.5 वर्सान काँग्रेस बिल्डअप करूं शकतले काय कितें, हें इन्स्पिरेशन लोकांक एक होप दितली काय कितें, हें इन्स्पिरेशन बीजेपीक डिफीट करपा इतलो व्हडलो एक शक्ती गोंयांत निर्माण जातली काय कितें, आनी तें करपाक लिडरशीप जाय, तें करपाक खुबशे पक्ष एकठांय येवपाक जाय, किंवा काँग्रेसच्या लोकांनी त्याग करून, बलिदान करून झगडून मुखार येवपाची गरज आसा. तें घडटलें काय कितें, हें एक व्हडलो एक मृगजळ, तें मृगजळ घडटलें काय कितें तें आमकां वाट पळोवची पडटली. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां. विशाल काकोडे, किशोर बाब आनी सावयो रॉड्रिगीस, तुमी ह्या कार्यावळीन आयल्यात, खडेगांठ मतां मांडली. म्हाका दिसता हें दीस इज ए व्हेरी व्हेरी इन्स्पिरेशनल डिस्कशन, जे सगळे लोकांक एकठांय जावपाक स्फूर्ती दितली अशें म्हाका दिसता. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी